मुरगांव नगरपालिकेचे नूतनीकरणाचे काम चालू केला, मात नूतनीकरण करताना कसलीच खबरदारी घेतिल्ली ना अशें गोवा फर्स्ट ह्या बिगर सरकारी संस्थेचें म्हणणें आसा। ह्या संबंधान मुरगांवच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडेन कागाळूय केल्या। हांगा रेनोवेशन चालू हा। हांगा जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर कसलीच फेन्सिंग केल्लेली ना किंवा कसलेच प्रिकॉशनरी मेजर घेवंक ना। आयज म्युनिसिपालिटीन लोकांक नोटिसा इश्यू केला की खाली करपाची म्हणून, पूण हे स्कुलाच्या ब्लॉका सकयल जर आमी पळयत जाल्यार भुरगे धाकटे भुरग्यांक पोलियो डोस किंवा आनी कसले डोस घेवपाक लोक येतात। मागीर त्याच्या सायडीक हेजी सिवील सप्लायाची ऑफिस आसा आनी त्याच्या मुखार पळयत जाल्यार आमी पोस्टाचें ऑफिस आहा। ही तिनूय डिपार्टमेंटां चालू आहात आनी म्युनिसिपालिटीन सामकी बेशिस्तपणान काम चालू केल्लेलें आसा। आनी जर आमी पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटी जर कोण एक सामान्य मनीस एक कसलो कन्स्ट्रक्शन करता किंवा कसलो प्रोजेक्ट आहा जाल्यार हो म्युनिसिपालिटीचो स्पॉट थिंगा वयता त्या मनशाक किंवा त्या एका कंपनीक फायन दिता, तेंच्या कडेन हें करता, तांकां नोटीस इश्यू करता आनी तेंचें काम स्टॉप करता। सो आयज आमी कलेक्टराक निवेदन केल्लें की जे मेरेन हें हांगासर प्रॉपर फेन्सिंग आनी सेफ्टी हार्नस यूज जायना आनी जे मेरेन जी ऑफिसां शिफ्ट जायना ते मेरेन ही जी सायट म्युनिसिपालिटीची आसा ती त्वरीत बंद करपाची म्हणून। सो आमी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन केल्लें की हें काम जे मेरेन सेफ्टी मेजर्स घेयनात, जे मेरेन फेन्सिंग जायनात ते मेरेन हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो